देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जुआवाचो 22:15 वोड 9-11. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञो सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. शुभ वर्तमान आयज परत जेजूच्या मोगाची खबर कोत्ता. जेजू आमचे लागीं मागता ताचो मोग करूंक आनी पयली आनी उचली सुवात बापाक दिवंक. तुमी जेन्ना बापाच्या मोगान रावतलीं तेन्ना म्हज्या मोगान आसतलीं, कित्याक बाप आनी हांव एकूच. खरो मोग आज्ञा सांबाळटा. खऱ्या मोगान आमी त्रिएक देवाच्या जिवितांत भितर सरूंक मोगाची आनी सेवेची आज्ञा पाळुया आनी मोगाचेरूच आमचें जिवीत मांडुया. आमेन.